प्रदूषित जाल्ल्या रगाडा न्हंयची पळोवणी येता ते 12 मार्चाक करतले असो निर्णय शुक्रारा जाल्ल्या जिल्लो अधिकाऱ्याच्या बसकेत घेतलो। जो मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन टँकरीन उदकाची पुरवण करतले अशें कळटा। नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे उदक रगाडा न्हंयत सोडिल्ल्यान न्हंयचें उदक दूषित जाला म्हूण थळावे लोक सांगताले। ह्या विशया वयल्यान कांय दीस पयलीं खासा ग्रामसभेत उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो। त्या उपरांत भलायकी खात्यान दिल्ल्या अहवालातूय न्हंयचें उदक पिवपा खातीर अयोग्य आशिल्ल्याचें म्हणिल्लें। देखून परतून एक फावट जिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा ह्या संदर्भात बसका घेतली आनी ह्या बसकेत येता त्या मंगळारा रगाडा न्हंयची पळोवणी करतले। तो मेरेन टँकरीन उदकाची पुरवण करतले अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगले। ते कितें म्हणटा की बाबा उदक जें आमी दिता न्हंय प्रदूषित जाल्ली आसा म्हणटा ते न्हंय प्रदूषित जाल्ली आपूण उदक दिता तें आमी ट्रिटेड जाल्ल्या तितून बॅक्टेरिया ना म्हणटा। सो परत एकदां आमी आमच्या स्ट्रेट हांवें आमकां क्वेश्चन केलें आनी तांकां सांगलें की बाबा उदक तुमी ट्रिटेड करता पण गडूळ पाण्याचें जें पोल्युटेड उदक आसा तें ट्रीट करता आनी दिना तेका अजून पर्यंत कसलो तरी वास येता। सो आमचो डिमांड आसलो आनी अजून पर्यंत आमी त्या डिमांडाचेर ठाम आसा की बाबा आमकां साकोड्डेच्या एरियेन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जसो ओपा आसा किंवा बाकी सारके एरियेन जो आसा ओपा खांडेपार प्रॉपर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तसो आमी तेंचे कडेन डिमांड केला तो जाता तितले बेगीन जावचो म्हणून। तेजे नंतर बाकीच्यो ज्यो कंपनी आसा तितून एक आनी मोठें डिसिजन तेंच्यांनी घेतलें की बाबा जो कोण आसा आमी हांवें डेप्युटी डिरेक्टराक फ्रॉम एज अ विलेजर सगळ्यां कडेन रिप्रेझेंटेशन दिता आसतना सांगलें की जाता तितले बेगीन तुजे कडल्यानची एक्शन जी आसा ती फ्लो जावपाक जाय। कारण आज पर्यंत कोणाचेर कसली एक्शन जाल्ली ना पंचायत बॉडीचेर एक्शन जाल्ली ना किंवा तुमची टोटल WRDचेर जर तेंची निश्काळजीपणा जर तेंचेर एक्शन जाल्ली ना सेक्रेटरीचेर एक्शन जाल्ली ना सो तेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावची। सो फार तेंच्यांनी ज्यो टॅक्निकल प्रोसिजर केल्या त्यो आजून पर्यंत चालूच दवरता म्हणटा। परत तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां। सो जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आमचे विलेज रिप्रेझेंटेटीव अजय कोण आसले ते आसता ह्या सोमारा मागला इन्स्पेक्शन सॉरी ट्यूजडे म्हणटा मंगळारा म्हणटा। सो ते इन्स्पेक्शन जातलें। सो आमी त्या रिपोर्टाची वाट पळयता पण आमचो एट दी एंड ऑफ द डे मिटिंगेक आमी सॅटिस्फाय आसा की बाबा खंय ना खंय पयशांची कामां जावपाक जाल्ली ना। आतां पण डेप्युटी कलेक्टरान नोटिफिकेशन दिला कोणाक पनीश करपाक जाय जे मेन ऑथॉरिटी ह्या पोल्युशन फुडें केला तेजेर एक्शन जाता सध्या आनी उदकाचो हाज्या फुडें रिपोर्ट येतलो तेच्या नंतर। बट एट दी एंड ऑफ द डे आमी परत एकदा ठाम आसा की आमकां उदकाचो ट्रिटमेंट प्लांट जाय त्या जाग्यार। मिटींग आशिल्ली प्रशासक अधिकारी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळे आनी आमची PWDचे सगळे ऑफिसर आसले आनी ग्रामस्थ तेंचे भितर एक मिटींग जाली। तितून भितर पंचायत मंडळ आशिल्ले तेन्ना मिटींग जाली विशय सांगला की रगडा नदी दूषित आहा। कलेक्टरान सुद्दां हेजेर मानता की रगडा नदी दूषित आहा त्या संदर्भात कितें उपाययोजना करची त्या खातीर फुडली पावल मारची। आनी आतां येता त्या मंगळाराक तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां। तेणी जॉयंट इन्स्पेक्शनाक तेंकां सकाळी काय सांजची ती नोटिफिकेशन काडटले आनी ग्रामस्थांक कळयता सांगला। जॉयंट इन्स्पेक्शन काडून ते हांगा उदकाची टेस्टिंग घेतले प्रत्येकाच्या घरान वचून ती टेस्टिंग घेतले। ग्रामस्थांचो आरोप आसा की उदकांत ते वास मारता मोठ्या प्रमाणात क्लोरीन घालता क्लोरिनाचो वास मारता आनी PWD म्हणटा की आमी लोकांक शुद्ध उदक दिता तेन्ना जो पर्यंत टँकर आहा तो पर्यंत आमी टँकर धाडटले की लोकांक एक भीती निर्माण जाल्या पूण आमी टँकर धाडटले आनी लोकांची ती भीती पयस करतले। पूण प्रशासक जो आसा डेप्युटी कलेक्टर अक्षय तेणी सांगला की हांगा आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करया। ती मंगळारा तेणी डेट फिक्स केल्ली आसा आनी जॉयंट इन्स्पेक्शनाची दिसाक सगळे टेस्टिंग करया परत एकदा विलेजर वांगडा। तेन्ना आमी इतलें सांगूंक सोदता की आज पर्यंत गोमंतक टीव्हीन सतत फॉलोअप करीत आसा आनी आयजूय तेजो फॉलोअप जाला। गोमंतक टीव्ही जी आसा ती जे आमचे ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी सुद्दां प्रेस मिडियाचे आभार मानलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारमेंदोडच्यान एकनाथ खेडेकर।